शुक्रारा सकाळी म्हापशा बाजारात फळ विक्रेत्यान एका बायलेचेर आमो शेवटून हल्लो केलो। या प्रकरणात एकल्याक पुलिसांनी ताब्यात घेतला। फळ विक्रेत्यांकडेन धड आयडी प्रूफ ना। लोकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न मतीत घेऊन या भायल्या विक्रेत्यांचेर कडक कारवाय जावची म्हण लोकांची खर मागणी। तेणी जी उतरां म्हाका मारलेली पळय न्हू, म्हाका मारल्यार दुसऱ्या कोणाक मारूंक दवरना म्हणून परत हांव पुलीस स्टेशनार गेलें आनी हांवें म्हाजो रिसर्च स्टेटमेंट दिला। आनी हांव कितें म्हणटा, म्हाजो आतां डिमांड कितें आसा की म्हाज्या कडेन जाला तशें आनी कोणा कडेन जावपाक जायना। कित्याक हे हांकां भंय ना, भंय नासतना ते डायरेक्ट पब्लिकली कोणाक कितें उलयता। पण आमकां बायलांक ती लज दिसता, दादल्यांक लज दिसना, आमकां बायलांक लज दिसता। तेन्ना म्हाका हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता, सीएमा कडेन सुद्दां मागता, मातशें तेंच्यांनी न्हू लक्ष घालचें आनी ते कोण पळय भायल्या कोण आहा न्हू आनी कशें उतरां उलयता तेंकां मात तरी कितें तरी हें जावपाक जाय, खास्त भोवंक जाय, इतकेंच म्हाजें हें आसा। आयज जी म्हापसा मार्केटान घटना घडली खूब दुख्ख दिसता। तुमी खंयसूनय गोंयच्या म्हापसा मार्केट हे फामाद मार्केट आसा, बरें मार्केट म्हणून आसा, ते म्हापसा मार्केटान सगळे एकाच जाग्यार मेळटा। पूण ते आयज मार्केटान तुमी गेल्या उपरांत कळटा आमचे गोंयकार कोण दिसना थंयसर, आमचे लोकल्स कोण दिसनात। फूल मार्केट कोणी भरला ते भायल्यांनी भरलेले आसा। तेंचे आयडी प्रूफ ना, तांकां कांयच तेंचे प्रूफ ना, अशें भरलेले आनी ते बिंदास दादागिरी करता। जे कोण आनीक 2 जाण आसले म्हणटा तांकां बेगीतल्या बेगीन धरून तांकां अरेस्ट करचो आनी तांकां तेंचो योग्य जागो कितें आसा तो दाखोवचो। कित्याक आतां जे हें घडलां तशें आनीक कोणाचें घडूंक नजो। कित्याक आतां ती बायलांक पासून अशें सेफ ना बाजारांत वचपाक, तर चेडवांक कितें सेफ आसतलें। सो त्या खातीर कडक कारवाई करपाची तेजेर। आमचे म्युनिसिपालिटीन एक फ्रूट मार्केट अलॉट केल्लें आसा। हे थंयसर सोडून खंयच्या कोनशांनी हांकां कोण गॉडफादर सपोर्ट करता आनी तांकां थंय बसयता पळय, हेचे पयलीं एक्चुअली इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय, तांकां कोणाचो सपोर्ट आसा तो, कित्याक हे खंयचो एरिया जाय थंय वचून ते कॅप्चर करतात। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार।